नमस्कार. कोकणी कोकणी भाषा कोकणी वाचस्व विनोदी साहित्याची भूमिका कृष्ण मधुर तांचे साहित्य वाचकांक हसयता हसयता विचार करपाक लायता. जिणेकडेन सकारात्मक नदरेन पळोवपाची नदर आमकां तांच्या विनोदी साहित्यान पळोवंक मेळटा. तांची आयज मेरेन उजवाडाक आयिल्ली दर्जेदार पुस्तकां म्हळ्यार चिमटे धुमके, दयार धुमके, धुमक्यार धुमके, धोंगा आनी पोंगा आनी नारंगी आनी सुरसुरी. तांच्या ह्याच दर्जेदार साहित्य कृतींचेर आमकां उलोवपाक लाभल्यात कोंकणी भाशेचे ज्येष्ठ साहित्यीक भौमानीत वसंत सावंत सर. कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाचे सहाय्यक कोंकणी प्राध्यापक महिम सिनाय भांडारी तशेंच सरकारी महाविद्यालय खांडोळा हांची सहाय्यक कोंकणी प्राध्यापिका बाय किरण पालकर आणि गोंय विद्यापीठांत कोंकणीचे शिक्षण घेवपी बाय गौरी मावळींकर हांकां सगळ्यांक हांव कोंकणी वाचन विश्वा वतीन येवकार दिता. आयच्या कार्यावळीची एक खाशेलताय म्हळ्यार आयज साहित्य कृतींचेर चर्चा करपी व्यक्तिमत्वां वेगवेगळ्या पांवड्या वयली आसात. एक कोंकणीचे विद्यार्थी जाल्यार 2 प्राध्यापक आणि एक कोंकणी भाशेचे ज्येष्ठ साहित्यीक. ह्या सुंदर सुमेळांतल्यान आमच्या प्रेक्षक वर्गाक आगळी वेगळी नदर मेळटली हीच आस्त बाळगिता आणि मागता बाब अनिकेता लागीं तांणी आमच्या पयल्या मानेस्ताची वळख करून दिवची. नमस्कार. आयच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज ह्या कार्यावळीक आमकां पयले मानिस्त म्हणून लाभिल्ले आसा तांचें नांव आसा महिम उर्फ यशवंत सिनाय भंडारी. तांचें शिक्षण कोंकणींतल्यान पदव्युक्त पावडा मेरेन अभ्यास उपरांत नेट क्लियर. फाटलीं 3 वर्सां मिरामारच्या देंपेक कला आनी विज्ञान महाविद्यालयांत ते शिकयता. अणकार आनी सिनेमा हे तांचे आवडीचे विशय. साबार सोद निबंध आनी प्रपत्रां बरोवन परिशोधांनी सादर केले. 1.5 वर्सां गोवा 365 खातीर टीव्ही पत्रकारिताय केल्यात. लेख, कविता, रस्तो नाट्य, लघुपटा खातीर पटकथा अशे साबार विशयाचेर बरप करता. आवड म्हणून फोटोग्राफी करता. राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी तांच्यांनी इनामांय जोडल्यात अशें आमचे आयचे पयले मानिस्त महिम सिनाय भंडारी सरा लागीं मागता की तांच्यांनी आपले उलोवप करचें. फ्लॅश दिसता न्ही? सुरू करता. सगळ्यांक मानेस्तांक तशेंच साबार आयज हजर आशिल्ल्या सगळ्या जाणांक तशेंच ऑनलायन आशिल्ल्या सगळ्यांकूच येवकार तशेंच नमस्कार म्हजे कडल्यान. हांव महिम भंडारी. हांव धेंपे कॉलेजीन कोंकणी विभागान शिकयता. कृमस उत्थणकर हांचें बरप, हांचें साहित्य आनी हाचेर उलोवपाक म्हाका मेळचें हें म्हजें भाग्य हांव समजता. कारणां खूब आसात. हांव सुरू करता. इंग्लीश भाशेंत 2 उतरां आसात. एक क्वॉलिटी आनी एक कन्सिस्टन्सी, म्हळ्यार गुणवत्ता आनी सातत्य. कोंकणी साहित्यान आनी खास करून विनोदी साहित्यान ही 2 उतरां लागू जातात. ती एक साहित्यिकाक जे फकाणांनी खूब गंभीर स्वरुपाच्या बरपांक सोंपेपणी आमचे संस्कार मांडटात. हय, कृमस उत्थणकर. फाटल्या साबार वर्सांनी कोंकणी विनोदी साहित्याच्या मळार एक भरीव असो वावर करून लोकप्रियता, नामना आनी त्या वावरा खातीर भोवमानूय मेळिल्ले कृमबाब आपल्या आगळ्या वेगळ्या आनी तितल्याच खाशेल्या शैलीन विनोदी लेखन हो प्रकार हाताळटा. तांगेल्या साहित्याचेर चर्चा जातना एक उलोवपी म्हणून हांगा हांव हजर आसप म्हळ्यार म्हजे खातीर अभिमानाचीच गजाल. कारण
म्हाका आवडटल्या कांय साहित्यिकां मदीं तांचो आस्पाव आसा. तांच्या पुस्तकाची बरपाची मोलावणी करपा इतलें सामर्थ्य म्हजे भितर आसा काय ना म्हाकाय खबर ना. मात हे एके तरेचे शिवधनुष्य खास कृष्ण बाबांच्या शैलीन सांगपाचें जाल्यार उखलना तर आतां पेलपाचोच जमता तसो यत्न करता. खरें तर कृष्ण बाबांच्या आदले 4 पुस्तकां म्हणजे चिमटे धुमके, धुक्यार धुमके, धयार धुमके आनी दोंगा आनी पोंगा हांकां मेळिल्ल्या उत्स्फूर्त अशा प्रतिसादा उपरांत ऑक्टोबर 2019 नारगां आनी सुरसुरी हे पुस्तक उजवाडा आयलें. आदल्या 4 पुस्तकांनी नेमाळ्यांतल्यान सदरांनी विशेष अंकांनी उजवाडा आयिल्ल्या तांच्या बरपांतल्यान एक वेगळोच सूर येवन वाचपी ताचे कडेन ताचे वटेन आनी तांच्या साहित्या कडेन आकर्शीत जाले. आनी आतां कृष्ण बाब म्हणजे नवे कितें तरी दितले आनी वेगळे कशे तरेन कितें मुखार हाडटले ताचे विशींच्यो अपेक्षा वाडप स्वाभावीक आशिल्लें. आनी त्या अपेक्षांचे वजें सहजपणान कृष्णान एका बोटान गोवर्धन पर्वत उखलून पेलचो तशे तरेन सहज पेलपाक येसस्वी थारल्यात अशें म्हणलें अतिताय जावचें. नारगां आनी सुरसुरीच्या प्रस्तावनेन ज्येष्ठ साहित्यीक दिलीप बोरकार म्हणटात ते प्रमाण सुरू करता वाचता वाचतो. कृष्ण आपल्या साहित्यांतल्यान कोणाक भिवयना, आतंकवादी वातावरण तयार करिना. तो जिणेंतले दरेक एक घडणुकेची खोस घेवपाक मनीस जातीक प्रवृत्त करता. जिणेचो आनंद घेयात पूण मदानपणा करून समाजान विखारी वातावरण तयार करू नाकात अशें परत परत सांगता, परत परत जागयता. हे समाजकार्य करतना तो कोणाक दुखयना तर नारगां पेटोवन ताच्यात पावसाचो आनी सुरसुरी लावन त्या भोंवतल्या चक्राची दोळ्यांक खोस दिता. हेच वांगडा ताचे कडेन चड लागीं वचूं नाकात हाची सातत्यान शिटकावणी दिवन सादूर करीत रावता. अशें म्हणटना जे दिलीप बाबान सांगलां तें 1000% तरी खरें आसा, हातून मात्तूय दुबाव ना, दुमत ना. कृष्ण बाबांचें साहित्य आज कोंकणी विनोदी साहित्याच्या महारुखाचेर तेंगशेर सुशेगादपणान विराजमान जावन रावला. आनी ताका तांची शैली, लोकप्रिय आनी वाचकप्रिय अशी भास आनी तांचें गिन्यान हांची सांगड जापसालदार आसा अशें आमी हे घटकेक म्हणूंक शकतात. आनी तातूंतूय कसलेच प्रकारचें दुमत आसचें ना. एक आदीच नमूद करता, ह्या पुस्तकांतली सगळीच बरपां वाचून ताचेर प्रतिक्रिया दिवपाची जाली तर दिल्लो वेळ, म्हाका जो वेळ दिला 10 मिनटां, तो कसोच पावचो ना. देखून म्हज्या उलोवपाचो आटाप हांव कांय ठरावीक बरपां पुरतोच मर्यादीत दवरता. ह्या पुस्तकांतली तशेंच तांच्या हेर पुस्तकांतली चडशीं बरपां लोकांक वाचप्यांक मानवतात ती तातूंतले ओडलायणे भाशे खातीर. ओडलायणे भाशेक लागून ताचे बरोवपाचें तंत्र आमकां विचार करून प्रवृत्त करपी आसता. तांच्या बरपांतलें सातत्य एक गजालीन आमकां मुखेलपणान जाणवता ती म्हळ्यार तांच्या बरपांतली पात्रां. ही पात्रां तांच्या अणभव विश्वाची सुलूस आमकां अशीच सहज करून दिता. बाबा ह्या मटक्याची बीट घेवपी वेवसायिकाक तांणी एक पात्र म्हणून घडयलां आनी ताचे भोंवतणी हेर पात्रां रचल्यात जी मुक्तपणान सगळ्या बरपांनी कृष्ण बाबांच्या खास शैलीन आनी तांच्या इच्छेनुसार संचार करीत आसता. तांचे मजगती चलपी संवाद आमकां सावळो, दत्ता तशेंच तांची घरकान्न ह्या बाबाच्या चौकळींतल्या पात्रांचो सादे पूण तितलेच महत्वाचे असे स्वभाव गुण उक्ते करून आदली जिणे पद्दत कालांतरान बदल घडत गेल्ल्यान ह्या सगळ्या पात्रांनी अडला हरी म्हणून आपणायल्ली जिणे पद्दत सगळ्यांचेच आमकां दर्शन घडयता. कृष्ण बाब स्वता ह्या पात्रांनी अचूळ हळूच अशे येतात. बाबा रायबंदर जंय कृष्ण बाब स्वता रावता, कोवळ्या, प्रसाद अशे कांय संदर्भ जेन्ना येतात तेन्ना कृष्ण बाब स्वताच बाबाक निमित्याक कारण करून आपलेच अणभव मांडटा काय अशें तांच्या बरपांतल्यान जाणवता. कृष्ण बाब स्वता ह्या पात्रांनी जो आज अचळे आयला ताचे बद्दल आतांच सांगले. आमकां तांच्या अभ्यासू चौकस वृत्तीचें दर्शन ते आपल्या कोंकणीच न्हय जाल्यार हेर भाशेंच्या मदीं मदीं जसो उल्लेख येता त्या उल्लेखांतल्यान आमकां घडयतात. तांची कांय बरपां फॅन्टसी अशा स्वरुपांतलीं आसा. देखीक सगळ्यात पयलें ह्या पुस्तकांतलें जे बरप आसा तें सर्ग आनी नरक हे बरप जंय ते प्रसंगनिश्ठ विनोद खेळयतात. पुराय बरपान ते कल्पना विश्वांत आसात आनी निमणे कडेन एका संवादाच्या वळीन वास्तवीक अशे तरेच्यो नरक यातना म्हणजे कितें ते आमकां उक्तायतना दिश्टी पडटा. कृष्ण बाबांनी बरपां खूब आतांच्या सुद्धा काळाक धरून आसात हे कांय संदर्भांक धरून कळटा. देखीक
मैं करू तो साला कॅरेक्टर दिला है सारखी हालीच्या पदाचो उल्लेख आसप म्हणल्यार तांच्या म्हणजे एज इज जस्ट अ नंबर ह्या गजालीक सामकें पटोवन दिता. कोंकणीतले म्हालगडे साहित्यीक उदय भेंब्रोबाब हांचे सुनापरान्तान एका काळार गाजिल्लें सदर म्हणल्यार पिंपळा पेडार. ह्या सदरांतली पात्रां, तांची भास, मुद्दे मांडप, कुतां काडप, चिमटे काडप हे पिंपळा पेडार ह्याच नांवाच्या बरपान कृमबाबान सुंदर पद्दतीन आपले शैलीची झालर लायत मांडला. सावळो आनी बाबा हांचे मजगती जावपी उलोवप पळूच मुखार पिंपळा पेडार सदरांतले संवादात्मक शैलीन येता आनी बरप जे सर्जनशीलतायेचेर ताचे म्हत्वाचेर आसा तेंच बरप स्वता सर्जनशीलतायेचो एक सुंदर नमुनो, एक सोबीत देख म्हणून मुखार येता. पात्रां आनी तांची भास सुनापरान्ताच्या आदल्या वाचप्यांक म्हणजे आतां तर नाच पूण सुनापरान्ताच्या त्या काळावयल्या वाचप्यांक एक नॉस्टाल्जिया घडोवन हाडटा. एक वेगळ्याच विश्वान परत व्हरता अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. अभ्यास हो सुमारा भायर गंभीर विशय. लोकांची जीण, तांचे जिवीत घडोवपी, करियर घडोवपी विशय. ह्या विशया कडेन अभ्यास कसो घेवप ह्या उपहासात्मक, उपरोधात्मक तशेंच एक वेगळ्याच दृश्टिकोनांतल्यान पळोवपी बाबा ह्या पात्रान अभ्यासा कडेन कितले गंभीर नदरेन समजून घे आतां सरकाजम भरपूर आसा. पळयला ते वाचतना पोटान खातकुतल्यो सुट्टात. आतां देखीक एक देख म्हणून बारीकशें वाचता आनी सांगता. कारण भुरगीं अभ्यास कसो 17वी पेज आवय बापायन भुरग्यांचो अभ्यास घेवंकूच जाय. ताका लागून भुरग्यांचेर धाक उरता आनी तेंची प्रगती कितली ती कळटा हेवूय बी कळटा. सगळी जबाबदारी शिक्षकांचेर धुकल्ली म्हूण जायना. कारण भुरगीं अभ्यास कसो चल्ला ह्या प्रस्नाक बेस बरो ही तांची ठरिल्ली जाप दितात. आमगेर तरी तुमच्या म्हाका खबर ना, आमगेर ही जाप कोरसान मेळटा. आमगेर 3 जाणां आसात, 3 खरे इडियट्स. एकदा सहज हांवें आमगेल्या दुसऱ्याक बेस बरो चलना तें बरें आसा पूण मार्क कितले पडटले कमीत कमी अशें विचारलें. 82 तरी निश्चित पडटले अशी जाप मेळ्ळी. अब्बा इतलें हांवें म्हळें आनी निश्चित रावलो. प्रगतीपत्र हातान पडलें तेन्ना टक्केवारी 28 इतली देंविल्ली. हेच खातीर पालकांनी मदीं मदीं म्हणजे दर आयतारा तरी अभ्यास घेवंक जाय. आयतारा मोडको बंद आसता म्हणून हांव अभ्यास आयतारा घेता. तुमी हो दीस तुमचे सोयी प्रमाण बदलून घेयात. तशेंच ह्याच बरपान मागीर हेच खातीर शब्दनिश्ठ विनोद उतरां घडटना आमकां पळोवंक मेळटा. शब्दांचो खेळ करून सोंपेपणान तांणी विनोद घडयला. एक देख म्हणून हांव गेल्या बरोबर ताणें नेटान तुगेलें शेक्सपियराचें हेल्मेट हाड गो अशी ऑर्डर दिली. आवाजान खंय जरो बसपाक जाय ताणेंच सांगलां, बाबा हेल्मेट न्ही हॅमलेट. चली नमळायें. तेंच तें आमचे तेंपार हेल्मेट आशिल्लें आतां पोर्शन बदलून हॅमलेट जालां. पूण दोनूय हातून टू बी ऑर नॉट टू बी आसा मगो. हय बाबा पूण बाबा तें हॅमलेटूच आं. सुबेज खंयचे कडलें म्हाका हेल्मेट तोंड पाट आसा. टू बी ऑर नॉट टू बी दॅट्स द क्वेश्चन. I kissed thee ere I killed thee. No way but this killing myself to die upon is a kiss. बाबा पहिली लायन हॅमलेटातली बाकीचे होथेरूतलें. तूं म्हाका सामको पिसो समजता काय कितें गो. हांव तुका टेस्ट करतालो. जाणा मरे ही भुरगीं आमकां पिशी समजतात. तांकां मदीं मदीं असल्यो गुगली घालून टेस्ट करूंक जाय. इट इज द ईस्ट एंड द जुलियट इज द सन. हे खंयच्या नाटकांतलें सांग पळोवया बाबा चलयेन विचारलें. अभ्यास कोणाचो घेता गो. आपसुलात चली. शेक्सपियर म्हणजे सागर मगो. तातूंतले एक खंयचे ल्हानशे एके लायनीचे वाक्य विचारून नाका टेस्ट करता. म्हजो आमीक तापलो. हे मात खरें आं. फाटीं म्हजे धुवेन खंयचे तरी मराठी नाटकांतले कोणी घर देता का घर वाक्य खंयच्या नाटकांतले काय म्हणून विचारून नाका आबूज केल्लो. आवय तो नट सम्राटांतलो लायलो चलयेन म्हणलें. पडती सुबेजपणां विद्या विनयन शोकते जाणा मगो. तुका कितें दिसलें काकाक खबर ना म्हणून. अभ्यासाक बस पयली मागीर हांव तुजें हेल्मेट घेतलो. हॅमलेट बाबा तेंच तें. हाच्या मुखार जनरेशन गॅप हें बरप
खऱ्या अर्थान वाक्या उपरांत हांसोळ फुलयता. गॅप ह्या उतराक धरून ताणी दुसऱ्यांची तर पुता काडल्यातूच ताचे बरोबर बाबा ह्या स्वताच्या पात्राक लेगीत ताणी सोडूंक आक्रमक अशा विनोदांतल्यान ताणी लोकांक सामकार बाबाक स्वताकूय एक्सपोज केला. कसो तो पळोवया. जनरेशन गॅप अशें म्हणून सावळो गेलो. हांवें खूब गॅपां आयकल्लीं. 9वी 10वी 11वी मदीं आपशींच म्हाका गॅपां पडिल्लीं. 12वेक हांवें जावन गॅप घेतलें कारण म्हजी मराठी सोडून कसलीच तयारी जावंक नाशिल्ली. मागीर तयारी करून हांव बसतकच गोवा बोर्डान म्हाका ऑक्टोबरान गॅप दिलो. फुडें म्हाका 4 सोयरीको आयल्यो. तातूंतल्या तिगांक फुडल्या दांतान 4 इंच गॅप आशिल्लो आनी एकाक फुडले दांत पडिल्ल्यान गॅप जाल्लो. लग्न जावन फाटोफाट 2 भुरगीं जातकच दोतोरान म्हाका आपोवन "आरे गॅप म्हणून इंग्लिशीन शब्द आसा तो खबर आसा मरे" अशें विचारलें. आतां जनरेशन गॅप हांवें सावळ्या कडल्यान पयलेच खेप आयकलें. मागीर हांवें सदचे भशेन हाचेर अभ्यास सुरू केलो आनी आतांची पिळगी हें एक वेगळेंच रसायण हें म्हाका समजलें. चिंतपांतलो फरक आनी आकर्शकपणाची खुबूच आकर्शकपणान उक्तायला ताणी. तशेंच बरोच शाब्दीक खेळ केला. हें ह्याच बरपान आत्मविश्वासाचेर ताणी जें बरयलां ताची देख दिता. आमचे पिळगेन आत्मविश्वास मात्तूय नाशिल्लो. आयची पिळगी आत्मविश्वासान पावलां मारता तें पळोवन म्हाका भरून येता. आमी जें करूंक शकले ना तें ती करतात तें पळोवन म्हज्या जिवाक बरें दिसता. आमच्या वाड्या वयले शैला कायतानाले उणे तोर्राद अशें म्हणत ताजो हात धरून गेलें. इतलो आत्मविश्वास. म्हाका म्हज्या लग्ना वेळार तिच्या हाताला हात लावा अशें भटान 10 फावटी सांगतकच लग्नाचे म्हजे बायलेक हांवें हात लायलो. हांवें पयलेच राती सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं म्हणपाचें थारायल्लें. खंयचे कडेन कांयच ना. आत्मविश्वासूय ना. 17 वेळा बेडरूमांतल्यान भायर आयलो आनी फ्रीज उगडून मेजून 17 पेले उदक पियेलो. आई बेजार. "आरे अजुनूय तुजे जाग्यार पडना. फ्रीज उगड धाप करून मणगणें पिड्ड्यार करतलो." निमणे कडेन सोंपयपाक आयला. हांव सद्याक कितें करतां? बाबाचे रायबंदर आनी थंयच्या लोकांचे प्रताप, आमचे सामकार, आदले प्रसंग आनी आतांचे प्रसंग हांच्यो देखी दिवन तांणी मांडला. हातून म्हालगडे कोंकणी लेखक आनी विनोदी साहित्यीक अना मामरो हांच्या कोमो गेलो तारवारचो संदर्भ आयला तो तर सामकोच मुदयेर्थीक. बरोवपी कृमबाब हांची अभ्यासू वृत्ती आमकां भगवंताचे गितेंतली श्लोकां मांडटना संजय उवाच ह्या बरपान जाणवता. संवादांतल्यान शाब्दीक विनोद तांणी ह्या बरपान बेस बरो मांडला. ताची एक देख दाखयता. दत्ता तुका गितां खबर आसा रे? खंयचे? म्हाका 3 गितां खबर आसात. केणयालें, भिकू बाबालें आनी सावंतालें. खंयची जाय तुका? "आरे ती गितां न्हय रे, भगवत गीता." "अशें सांग मरे." "बेटे गितां म्हणू नाका." अशें म्हणटकच आमची तकली आनी खंयची खंय पावता पळय. भगवत गीता म्हण. ही गीता आमच्या सारक्यांची तकली थारार उरच्या खातीर भगवंतान साक्षात भगवंतान सांगल्या. तशेंच महाभारतांतल्या गीतेचेर आनी तातूंतल्या संजय ह्या पात्राच्या म्हत्वाचेर खुसखुशीतपणान तांणी भाश्य केलां. ही निमणी एक देख दिता. आतां हे श्लोक वाचतकच संजयाचे निरीक्षण शक्तीची दाद दिवचीशी दिसता. आतां हरशीं कोणे खंयचो शंख वाजयलो तें सांगपाची गरज नाशिल्ली. ताचे जाग्यार आनी कोणूय आशिल्लो जाल्यार भगवान श्रीकृष्णान अर्जुनान आनी बाकीच्या भावांनी शंख वाजयले इतलें सांगून मेकळो जाता आशिल्लो. शंखाचो ब्रँड सांगपाक बसचो नाशिल्लो. आतां कमेंडेटर आमकां बॅट्समॅन खंयच्या ब्रँडाचे बॅट घेवन आयला तें सांगता ना. इतलें डिटेल वर्णन करून संजय धृतराष्ट्राक फुडल्या प्रसंगा खातीर वॉर्मअप करता अशें म्हाका दिसता. हांगा आनी एक गजाल म्हाका सांगचीशी दिसता. वेगवेगळे शंखाचे नाद जाले बरें आसा. ते नाद आयकतकच कौरवांक कितें जालें तें संजयाक थंय बसून कळ्ळें. ताची काळजां कशी हाल्ली तेंय बी ताका कळ्ळें. टू बी इन समवन एल्सीस शूज ताका बेस बरें जमता. निमणे कडेन समारोप करतना कांय मुद्दे मांडटा. कृमबाबाची बरपां वेगवेगळ्या विशयांचेर आसतात आनी तांचे बरप आनी तातूंतले प्रसंग, भास, संदर्भ देखी कितले जरी वाचले जाल्यार तरी ते काळ भायरे म्हणल्यार आउटडेटेड जावपाचे नात. ते सदांच नवे दिवपाच्या आपल्या यत्नान आपलो वावर करतना दिश्टी पडटात.
हे आमकां तांच्या दर बरपांतल्यान जाणवता. ते मागीर खंयूय आसूं, ते मागीर दिसाळ्यांनी आसूं, नेमाळ्यांनी आसूं, नाजाल्यार तांच्या स्वताच्या पुस्तकांनी आसूं. तांची वर्सेटॅलिटी, वैविध्य, तांचे खोल अभ्यासाचें, विचारांचें चक्र कितले मेरेन धांवता ताची आमकां जाणविकाय करून दिता. देखून क्वॉलिटी, कन्सिस्टन्सी एंड वर्सिटॅलिटी हांच्या मालवजार कोंकणी विनोदी साहित्याचो म्हारूख सदांच आपल्या वावरान जागृत दवरपाचें आनी वाडोवपाचें काम द्रुम बाब करतात अशें म्हणून हांव म्हजी उतरां सोंपयतां, हें उलोवप सोंपयतां. देव बरें करूं. गुणवत्ता आणि सातत्य आशिल्ले कृम सुकटणकरांचे साहित्य तुम्ही देखी सयत आमच्या मुखार मांडले. देखून हांव मोहीम सरांक दिनवासता. आमकां तुम्ही साऊंड इफेक्ट्स घालून वाचून दाखयल्लें कृम सुकटणकरांचे साहित्य अदीक भावलें अशें हांव म्हणन. देखून तुमकां भरभरून परबी. मुखार आमच्या मुखार येता प्राध्यापिका किरण पालकर. बाय किरण पालकर कोंकणी भाशेच्या मळार सातत्यान वावुरपी. सुरवातेक एक विद्यार्थी म्हणून आणि आता एक प्राध्यापिका म्हणून ताणे आपले कोंकणी भाशेचे पदव्युत्तर शिक्षण गोंय विद्यापीठांत पुराय केला आणि सध्या ते खांडोळा विद्यालयांत सहाय्यक प्राध्यापिका म्हणून काम करता. वेगवेगळ्या साहित्यीक कार्यावळींनी ते वांटेकार जाल्ले आसा. आपले शिक्षण पुराय करता आसतना ताणे साबार सांस्कृतीक कार्यावळींनी वांटो घेतला. धालो, फुगडी सारख्या लोकनाचांची ताका भोव आवड. त्या भायर ते श्रीदेव बोडगेश्वर फुगडी मंडळ म्हापशें ह्या युवा महिला फुगडी दळाचे वांगडी आशिल्ले. मागता प्राध्यापिका किरण पालकर हांच्या लागीं ताणें कृम सुकटणकर हांच्या धयार धुमके ह्या साहित्य कृतीचेर आपले उलोवप करचें. सुरू करू हांव सर. हय, सगळ्यात पयलीं मोहीम सरान हे इतले व्हडलें सादरीकरण जे केल्लें आसा तेंच्यांनी एक बार जो आसा तो सेट केल्लो आसा. सो हांव आतां अंडर प्रेशर आसा की म्हाजें सादरीकरण कशें जातलें तें. म्हणटकूच जे कितें हांवें मांडलां तें तुमी मान्य करून घेवचें. तशेंच कितें चुकी आशिल्ल्यो जाल्यार सतत म्हाका गायड करचें, कारण हें म्हजें पयलें साहित्यीक माचयेर जें आसा, पयलें चर्चा सत्रांत जें आसा तें हांव वांटेकार जाल्लें आसा. म्हणटकूच हांव म्हाजे विशयाक डायरेक्ट हात घालतां. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळाचे वाचन विश्व हांच्या ज्येश्ठ साहित्यीक कृम सुकटणकार हांच्या विनोदी साहित्याचेर चर्चा ह्या चर्चा सत्रांत हांव कृम सुकटणकार हांच्या धयार धुमके ह्या पुस्तकाचेर उलोवपाचें आसा. विनोदी साहित्यान कृम सुकटणकराच्या साहित्याक एक खाशेलो मान फावो जाल्लो आसा. हांगा जमिल्ल्यांक खास करून म्हज्या सारक्या युवा पिळगेक इतलें तरी मान्य आसतलें की जेन्ना जेन्ना आमी विनोदी साहित्य, खास करून कोंकणीतलें विनोदी साहित्य म्हणटात तेन्ना कृम सुकटणकरांचीच पुस्तकां दोळ्या मुखार येतात. धुमके ह्या एका चित्रांत तांची साहित्यीक वळख जाल्या म्हज्या तरी नदरेन. तांचे धुमक्यार धुमके, धयार धुमके ह्या पुस्तकांनी जो आसा एक कॉमन फॅक्टर म्हळ्यार धुमके हें उतर. चिमटे धुमके, धयार धुमके आनी धुमक्यार धुमके अशा 3 विनोदी, हांसोवपी तशेंच विचार करपाक लावपी ह्या सगळ्या पुस्तकांचो आस्वाद सगळ्यांनी घेवचो अशें म्हाका तरी दिसता. तांचे खाशेलेपण म्हळ्यार तांच्या ह्या 3 पुस्तकांक, चडशा पुस्तकांक भौमानेस्त दिलीप बोरकार हांणी प्रस्तावना दिल्या. आनी त्यांच्या प्रस्तावना दितना म्हाका जेन्ना हांव दिलीप बोरकार हांची भुमिका, जेन्ना एक प्रस्तावना बरोवपाची एक भुमिका जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका सतत अशें जाणवता की दिलीप बोरकर सरांकडे कितलो एक प्रेशर आसतलो, कारण तांच्या सगळ्या पुस्तकांचेर एक प्रस्तावना बरोवप आनी ती वेगवेगळ्या नदरेंतल्यान वाचपाक लावप हे तरेचो एक प्रेशर जो आसा, खास करून कृम सुकटणकरांच्या साहित्याचेर प्रस्तावना बरोवप हें कितलें कठीण कार्य आसतलें. पूण तरी तांच्यांनी ती प्रस्तावना जी आसा ती अदीक प्रभावी रितीन लोकां मुखार मांडटना आमकां दिसून आयिल्लें आसा. म्हणटकूच ह्या नदरेन तरी
दिलीप बोरकर हांची खरेंच प्रस्तावना जी आसा दर एका पुस्तकाची प्रस्तावना जी आसा ती तुम्ही जर वाचत जाल्यार वेगवेगळे खास करून दृष्टिकोन जो आसा तो वेगवेगळ्या नदरांनी वाचका मुखार मांडिल्लो आमकां दिसून येता. तशेंच तांच्यांनी जी प्रस्तावना खास करून ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना दिल्या ते म्हणतात की कृ.म. सुखटणकरांचे हे पुस्तक जे आसा ते हेर पुस्तकांचे सिक्वल न्हय जाल्यार तांचे ते सारकेपण एक सातत्य जे आसा विनोदी साहित्यान एक सातत्य दवरून जे आसा ते तांच्यांनी लेखन केल्लें आमकां खास करून कृ.म. सुखटणकरांच्या साहित्यान सातत्य जे आसा ते आमकां जाणवतना दिसून येता. ही तिनूय पुस्तकां जी आसा ती एकामेकाक खंयच्याच विशयाच्या नदरेन किंवा आनी खंयच्याय गजालींनी एकामेका कडेन संबंदीत ना जाल्यार ती कृ.म. सुखटणकरांच्या वेगवेगळ्या विशयांक पळोवपाचो एक वेगवेगळो दृष्टिकोन दर एका पुस्तकांतल्यान आमकां अणभवाक येता. त्याच तरेन वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांक पळोवपाचो तांचो एक दृष्टिकोन जो आसा तो आसात पण त्याच तरेन ते वाचकांक जे आसा ते एक चिंतपाक वेगळो विचार करपाक जो आसा एक प्रवृत्त करतना तांच्या साहित्यांतल्यान हे आमकां जाणवतना दिसून येता. दयाळ धुंके हे पुस्तकाचे वाचन करतना वेगवेगळ्या विशयांची भर पडली पूण वाचतना मनाक भरपूर प्रश्नय पडले. आमी आमच्या सतत चलपी जिणेन कितल्याशाच विशयांचेर आड नदर करतात पूण लेखक त्या आड नदर केल्ल्या विशयांचो एक वेगळो दृष्टिकोन जो आसा तो आमचे मुखार मांडटना आमकां दिसून येता. पुस्तकाची प्रस्तावना फुडें कितें आसतलें आनी वाचप्यान वाचचें अशे तरेच्या उतरांचो संच जो आसा तो दिलीप बाबान गुंथिल्लो दिसून येता. हांवें जेन्ना हें पुस्तक वाचपाक हातीन घेतलें तेन्ना म्हज्या मनान हजार विचार चलिल्ले. वाचप्याच्या मनान कसल्योय भावना आसूं ताच्या मनान राग आसूं तिरस्कार आसूं खोशी आसूं दुखी आसूं वा कितलोय तणाव आसूं कृ.म. सुखटणकराची पुस्तकां वाचून ताचें मन हलकें जाले बगर रावचें ना हो म्हजो स्वताचो अणभव. दयाळ धुंके हे पुस्तक हातान घेतलें तेन्ना पयलें मन सारकें आकर्शीत जालें ते ताच्या मुखपृश्ठार. सुखटणकरांच्या दर एका पुस्तकाची हीच खाशेलेपणां आसात. तांचे व्यंग्यचित्र सदांच मन भारायता. बरोवपी न कळत वाचप्याच्या मनार धुमके मारता आनी हे सहज करून वता. बरोवपी आपले विचार जे आसा ते वाचप्याचेर धुकलिना तांच्यो अपेक्षाय तश्यो नात. तांणी बरयल्ल्या मनोगतान तांचें निस्वार्थीपण सिद्ध जाता. पुस्तकां विशीं सांगचें जाल्यार वेगवेगळ्या विशयांचो एक दोर ह्या पुस्तकान लेखकान बांदिल्लो आसा. विशय ल्हान आसले तरी बरोवप्याच्या व्यापक दृश्टी तांच्या लेखनांतल्यान दिसून येतात. ह्या पुस्तकांत आयिल्ले लेख वाचप्याक प्रश्न करतात तांकां जापो दितात आनी निमणे कडेन परत प्रश्न करतात. बरोवपेचे हे लेख वाचतना सहज एक भाव मनात निर्माण जाता तो म्हळ्यार बरोवपी आमच्या कुशीकूच बसून आमचे कडेन उलयता काय असो मनाक भास सतत जाणवता. हांव सगळ्या लेखांचो हांगा आस्पाव करना पूण जे मुद्दे म्हाका नमूद करीनशे दिसले तेच हांव करता. पाप आनी पुण्य ह्या लेखांत बरोवपी समाजाची बांदावळ ह्या पाप आनी पुण्याचेर कशी निघून आसा असो विचार दितात. तशेंच संदर्भ आनी देख दितना बरोवपी वार आनी ताच्या प्रमाण आमचे थरिल्ली नॉन व्हेज आनी व्हेज संस्कृती जी आसा ताचेर एक विनोदी चित्र जे आसा ते मुखार हाडटा. हो लेख वाचतना आमच्या गोंयांतल्या चवथी बद्दल म्हाका चिंतून आयलें. हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक पडटलें. दर वर्सा आमी दर एकटो गोंयकार जो आसा चवथी दिसांनी 5 दीस व्हेज जालें जेवण काय ताका 6व्या दिसा जी आसा ती नुस्त्यांची एक जशें म्हणटात आमी नुस्त्यांचो एक ध्यास लागता. म्हणटूच केन्ना एकदां गणपती बुडटलो आनी भायल्या दारांतल्यान आपूण नुस्तें हाडटलो आनी तें खातलो अशे तरेची वृत्ती जी आसा ती चडशा प्रमाणान आमकां आमच्या गोंयांत तरी दिसून येता. तशेंच 12 जाल्या उपरांत आमकां दुसरो दीस लागू जाता. हें आमी न कळत नेम जो आसा तो हो आमी मानिल्लो आसा. कितलेशेच संदर्भ जे आसा ते लेखकान विचार करपा सारके मांडिल्ले आसात. दुसरें म्हळ्यार मोठेपणा ह्या लेखान बरोवपी समाजाचे एक परिस्थितीची जाणीव करून दिता. भपके मारपान आमकां कोणाचोच हात लागना ह्या तरेचो संदेश जो आसा तो ह्या लेखांतल्यान बरोवपी दिता. प्रश्न ह्या लेखांतल्यान न सोंपपी प्रश्नाच्यो जापो केन्नाच कोणाक मेळनात. एका प्रश्नाच्यो जापो सोदतना कितलेशेच हेर प्रश्नांचो जापो परत निर्माण जातात. तशेंच ढवळे ह्या लेखांत न कळत सगळ्यांच्याच आयुश्यान कितें घडटा हाचे बद्दल जाणून घेवपाची आमची सदांच कुतूहलाची पाल जी आसा ती चुकचुकत रावता आनी ह्या मनीस स्वभावाक वखद ना अशें सांगपी
हो लेख जो आसा तो आसा. आमी जगतात कित्याक ह्या लेखान बरोवप्याक पडिल्ले प्रश्न म्हज्याय मनान जागो करतात. तातूंत वापरिल्लें एक वाक्य जें आसा तें म्हाका खूब आकर्शीत केलें हें वाक्यान. देवळान शांतता राखावी पाटी आसून लेगीत थंय पावतकच शांतता भंग जावपाक लागली. ह्या तरेचो अणभव जो आसा आमी सुद्दां आमच्या जिणेंत जो आसा तो अणभवतात. कांय कडेन आमी जेन्ना देवळान वयता जाल्यार आमी मनाचे शांते खातीर वयता, पूण थंय जो आसा तो चड बोवाळ जाल्लो आमकां दिसून येता आनी मनाची शांतता खंय मेळटली काय होच प्रश्न आमकां थंय पडटा. मागीर आमच्या तेंपार ह्या लेखान जो आसा लेखकान बरोवप्यान बोरकरांच्या कवितांचो संदर्भ दिल्लो आसा. तो कसो जाल्यार बोरकरांची अशे तरेन बोरकर जे आसात तांकां कवितेंचो दिश्टावो जो आसा तो रेंदेराच्या गायनांतल्यान जाल्लो. पूण आतां परिस्थिती बदलल्या आनी काळा वांगडा खंय ना खंय हाचो संदर्भ जो आसा तो बदलतना आमकां दिसून येता. बरोवपी जो आसा त्या काळा वयल्या रेंदेराक आनी आतांच्या काळा वयल्या रेंदेराची तुळा जी आसा ती करतना आमकां दिसून येता. म्हणटकच अशे तरेन बरोवपी वेगवेगळ्या विशयाची मांडणी करतना दिसून येता. बरोवप्याची विशयां कडेन पळोवपाची एक नदर आसा, पूण ही नदर आपल्या वाचप्यान वापरची काय ना हाचो विचार तो वाचप्यांचेर सोपयता. म्हणून चडशा लेखांत ते म्हणटात हें जाचें तांणी थारोवचें. तांच्या चडशा लेखांत तांची एक व्यापक दृश्टी दिसता. त्यान भायर समाजांतल्या लोकां कडेन आशिल्ल्या नात्याची एक जाणीव जाल्या बगर जायना. बरोवपी संवेदनशील आसा आनी त्याच तरेन एक समाजीक जाणीव आसा. समाजांतल्या दर एका घटकाक ते लागच्यान पारखितात, निरीक्षण करतात आनी ताचेर बरोवप करतात. तांच्या लेखांत ते तुळा करतात, एक विचार मांडटात, प्रश्न करतात, जापो दितात आनी वाचप्याच्या मनान एक चिंतपाची प्रवृत्ती जी आसा ती तयार करतात. तांचे भाशीक एक्सपेरिमेंट्स लेगीत पळोवपा सारखे आसात. तांणी ह्या लेखांत हेर भाशेंचोय वापर आमकां केल्लो दिसून येता आनी हाच्या वयल्यान बरोवप्याच्या वाचनाची सखोलतायेची दिका जी आसा ती आमकां दिसून येता. तशेंच एक निरीक्षण जें हांवें केलें तें तशेंच नलू हें पात्र जें आसा ताका खूब लागींचें आसतना आमकां दिसून येता. तिचो उल्लेख जो आसा तो परत परत चडशा लेखांत जाता आनी वाचप्याक ते कोण आनी खंय रावता हें सांगतना कंसांचो वापर करतना दिसून येता. कल्पनेतली सत्यताय जी आसा ती अशे तरेन साहित्यान घालोवपाची, साहित्यान हाडपाची एक वृत्ती जी आसा ती आमकां कृ म शिक्षणकार हांच्या साहित्यान दिसून येता. म्हणटकूच हांवें जें कितें नमूद केलां तें सगळ्यांक समजलांच आसतलें, पूण तरी जर कितें कमी आसा जाल्यार ती सुद्दां म्हाका सांगची आनी म्हाजें उलोवप जें आसा तें हांगासरूच हांव सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅम. तुमचें सादरीकरण सुंदर जालें. परबी तुमकां. आयचे आमची तिसरे मनीस गौरी मावळणकर हे थिवीम बार्देस ह्या वाठारांत रावता. सध्या ते गोंय विद्यापिठांत MA ची पदवी घेता. तेका बरोवपाक वाचपाक आवडटा, पूण व्यंग साहित्य आनी कविता बरोवपाक तेका भोव आवड. ताणें खुबशे कविता सर्तींनी वांटेकार जावन इनामाय मेळयल्यात. तशेंच गेल्ल्या वर्सा कोंकणी अकादमीची स्कॉलरशिपूय तेका फावो जाल्यात. अशें आमचे आयचे मानिस्त गौरी मावळणकर हाजे लागीं मागता की तेणें आपलें उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आयज सरान आनी आतां किरण बाईन जे कितें म्हणजे मांडला तें पळोवन खऱ्यांनीच म्हाकाय नर्वस फील जालें. म्हाजी ही पयलीच केस. कितेंय चूक जाली जाल्यार ती मुजरत म्हाका सांगची. तशें करून हांव आतां फुडें विशया कडेन वयता. परत एकदां सगळ्यांक तुमकां बरी सांज आवडयता. कृ म सुकटनकार हांच्या चिमटे धुमके हे पुस्तक हांवें निवडलां. तांच्या ह्या ललित लेखाच्या पुस्तकान हास्य आनी व्यंग हाचो सुमेळ असो जाल्लो आमकां मेळटा. विनोदांनी भरिल्ल्या ह्या पुस्तकांत लेखकान आमचेर वास्तववादान भरिल्ले अशे विचारांचे चिमटे आनी धुमके घातल्यात. ह्या पुस्तकान लेखक आपूण स्वता जावन एक पात्र म्हणयला. ताच्या अवतीभोवती घडिल्ले प्रसंग आनी पात्रां जर बारीकसाणेन आमी पळयत जाल्यार आमचेय अशी कुशीक आमकां मेळटलेच. फरक फक्त इतलोच आसा, लेखकान आपल्या व्यंगात्मक दृश्टिकोनाचे वक्ल लायला आनी
विनोदी रुपान ते आमच्या फुड्यान मांडला. 23 लेख आशिल्ल्या तांच्या ह्या पुस्तकांत आमकां आयचे समाज दर्शन घडयला. बनावटी स्त्रीवाद, बदलती लग्नाची संकल्पना, आयच्या पिळगेचे वैचारीक शक्त सोशल मिडियाच्या प्रभावान कशे तरेन मंदावत वयता ह्या तरेचे प्रश्न आणि विषय नाकळत लेखकान आमच्या मुखार काय जाग्यार स्पष्ट आणि काय जाग्यार अस्पष्ट रुपान आमच्या फुड्यान मांडिल्ले आसा. आणि हे सगळे विषय तांणी खूब एक कलात्मक पद्दतीन मांडला. कारण ते आपणाक कितें सांगपाचें आहा तें सांगतात, वांगडाच कोणाकूच दुखयनात. म्हाका हांगा सगळ्यांत बरी गजाल दिसली ती म्हळ्यार लेखकाची पात्र वळख करून दिवपाची पद्दत. जशें मंत्री ताका म्हणटा तो, हाका तो विनोदी तरेन अशें म्हणटा, उदकांत टाकी फेम. घरांतल्या मनशाक जशें पात्र नंबर 2 एटिकेटी, पात्र नंबर 3 सरकाराच्या 8वी मेरेन नापास ह्या धोरणाचो पयलो बॅच. परत बायलेचे पात्र हाची वळख करून दिताना ते अशें म्हणटात, म्हज्या फुड्यांतलो पिकिल्लो आमाडो, म्हज्या देगेक बशिल्ल्यो स्लीवलेस. हे इतलेंच सांगताना तो आमच्या मनान कितल्योश्योच गजाली सांगून वयता. प्रत्येक फावट आमी ह्या पात्रांकडेन पळयतात तेन्ना ते पात्रच न्हू जाल्यार त्या पात्राच्या माध्यमांतल्यान परत एकदा कितलेशेच विचार मांडटा. तशें तो उदका टाकी फेम म्हणटा तेन्ना लेखक राजकर्त्याचे खंयच्यान कूस काडून वयता तें आमकांच कळना. ह्या पुस्तकांतले सगळ्यांत प्रभावी असो लेख म्हळ्यार जे म्हाका मेळ्ळ्यात ते मैं अण्णा हूं, देवते पाव, आय हाय पानार ना काय, महिला सबलीकरण, दिल मांगे मोर, सिरियल किलर, घटस्फोट, माय तापता. तांच्या देवते पाव ह्या लेखान तो मनशाची पोजडेपणा आणि वयल्या दारा खातीर तो कितें कितें आनी खंयच्या थळाक मेरेन देंवोंक शकता हे दाखयला. देवळान गेल्ले कडेन त्या देवाचेर भावार्थ दवरचे सोडून हाणें कसले भांगर घातला, ताणें कसली साडी न्हेसला, तो कितें म्हणटा, हाणें कितें म्हटल्या हे आयकता, हे पळयता तो. आनी हे पळोवन लेखक खऱ्यांनीच आपल्या तकलेर हात मारून घेता. जाल्यार खऱ्या स्त्रीवादाचो अर्थ समजनासतना आयज काल जे कितें चलता ते तांच्या महिला सबलीकरण आणि महिला दिन तो दिन आमगेर ह्या लेखांनी मांडला. ह्या लेखांनी काय प्रसंग आयले, जशे मिसेस पोरोवान केस मानेर सोडले आणि घोवाक पांया कडेन बसयलो. तशें पळोवपाक ही एक विनोदी गजाल अशें आमी म्हणूंक शकता. पण खऱ्यांनीच स्त्रीवादाचो अर्थ होच. लैंगिक समानताय आणि बनावटी स्त्रीवाद हाचे मधलो फरक जाणून घेवप हे खूप गरजेचे. मैं अबला नाही सबला हो इतले म्हणून माइंड कंडिशनिंग करून काम चलतलें हाचो विचार खंय ना खंय हांगा रेखाटला. जाल्यार दुर्गा कडली दसण आणि सिरियल किलर तांचे हे लेख हातून सोशल मिडियाच्या परिणामान कशा तरेन सामान्य मनशान आपली बुद्ध घाणाक घातल्या हाचो दिश्टावो करून दिला. सादी आतां हितूंतली देख दिल्यार चल्या भशेन शिटी घालपाक येना अँड ही एक्सपेक्ट्स मी टू मेक आमटीक हातपाला हांसून वयतलो. पूण हांगा मूळ कसल्या गजालीची गरज आसा आनी कितें ट्रेंडान आसा हाचो फरक आनी पापा की परी ह्या संकल्पनेक आमी कसलो आदार लावन पळयतात परत हाचेर प्रश्नचिन्ह लागता. मैं अण्णा हूं आणि आय हाय पानार ना काय हे सांगपाक गेल्यार म्हाजे अशे हातूंतले खूप फेवरेट अशें म्हणूंक शकता. ह्या लेखान भ्रष्टाचार आणि आमच्या जिविताची ब्लॅक कॉमेडी तो नाकळत आमच्या फुड्यान मांडटा आणि आमच्या फुड्यान आमचोच हारसो मांडटा. ह्या दोन्ही लेखांची खाशेलपणां म्हळ्यार तांणी हे खूबच एक नाटकीय तरेन आमच्या फुड्यान मांडला. ताकाच लागून वाचता सामको जो वाचक आसता तो भितून घोळत वयता. तशेंच दिल मांगे मोर आनी घटस्फोट हातून बदलत्या लग्नाच्या संकल्पनेचे आयाम मांडला.
आता हातूंतलीच एक देख पळोवया. पोरू महिला मंडळाच्या बायलांनी आमच्या टेरासार चाळणी घेवन चंद्राक पळयलो. ते प्रकरण कितें? आता हांवें विडी पेटयली. त्या प्रकरणाक करवा चौथ अशें म्हणटा. ही पिशेपणां बायलां आमच्या देशांतल्या उत्तर प्रांतांत तशेंच सिरियलांनी आनी सिनेमांनी करतात. त्या दिसाक बायलां घोवा खातीर उपास दवरतात आनी चाळणीन चंद्राक पळोवन उपास सोडटात. भाग्यश्रीक आनी काजोलाक चाळण घेवन टेरासाचेर पळयल्ल्याक आमची बायलां चाळवल्यान. हे आतां पळयात ते कशे तरेन सांगतात ते आमकां. म्हळ्यार आमी आमची बुद्ध म्हणून आमी वापरिनात. जे कितें दाखयतात ते तशाक तशें आपणायता आनी प्रश्न सुद्दां करिनात. पूण तांणी ज्या तरेन ह्या पुस्तकान जे व्यंग मांडला तेन्ना खऱ्यांनीच अशें घडोवंक शकता काय हे प्रश्न आमकां पडटात. परत आतां भाशे विशीं सांगचें जाल्यार तांणी इंग्रजी, कोंकणी, मराठी ह्या सगळ्याचो असो मिश्रण असो करून आमच्या फुड्यान ही भास हातूंतले जे वाक्य आसा ती मांडलेली आसा. जशें अगर टाइम है तो उसकी फोड़ी बना डालूंगी. बहुत सॉफ्ट होती है. ह्या तरेन ताका कितें म्हणटात एक विनोदी तरेचो आयाम दिल्लेले आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार तांच्या प्रत्येक उतरान आनी प्रत्येक वाक्यान आमकां एके तरेचो व्यंग आनी एके तरेचो विनोद पळोवपाक मेळटा. ते आमी ते ह्या तरी सत्रान सांगूंक शकचे ना. ताका लागून तांचे चिमटे धुमके ह्या पुस्तकाचेर इतले उलोवन हांव म्हजें सोंपयतां. सगळ्यांक तुमकां म्हाका ही संद दिल्ल्या बद्दल देव बरें करूं. खूप सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण असे उलोवप जाले बाय गौरी. तुका खूप परबी. प्रेक्षकां खातीर एक सुचोवणी, जर तुमकां कितें प्रश्न आसत जाल्यार तुमी मुजरत चॅट बॉक्सान घालचे. तर आता आमी वळटात आमच्या निमाण्या आणि महत्वाच्या उलोवप्या कडेन. सर वसंत भगवंत सावंत आयच्या कार्यावळीचे. सर तुम्ही मातसो माईक ऑफ करशात. देव बरें करूं सर. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी कोंकणी भाशेचे ज्येष्ठ साहित्यीक भोवमान. सर तुम्ही मातसो माईक ऑफ करशात. तुमची मातशी ओळख करून दिता मागीर तुम्ही उलोवं शकतात. देव बरें करूं सर. 1991 वर्साचो कला अकादमी साहित्य पुरस्कार तांच्या निवल काणयो ह्या कथा संग्रहाक लाभला. ह्याच कथा संग्रहान आस्पाविल्ल्या तांच्या एकोल्यो ह्या कथाचेर IIT पुवै इंडस्ट्रियल सेक्शन IDSच्या विद्यार्थ्यांनी एक लघुपट काढला. तांणी दिसाळ्यांनी विनोदी कॉलम बरयल्यात. तांच्यांनी जायते अणकाराचे काम सुद्धा केला. कोंकणी कथांचो हिंदी, मराठी, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम, डोंगरी, मैथिली, काश्मीरी, संथाली, मणिपुरी सारख्या साबार भारतीय भासांनी कोंकणी कथांचो तांच्यांनी अणकार केला. कला अकादमीचे कोंकणी नाट्य सर्तीन अणकारीत नाट्य संहिता खातीरचो पुरस्कार जाहीर केलो आणि 2020 वर्साचो अणकारीत लेखनाचे इनाम तांच्या कासाळे आणि घोसाळे ह्या नाटकाक फावो जाले. तांच्यांनी आयज उलोवपा खातीर निवडिल्ले पुस्तक धुमक्यार धुमके ह्या निबंध संग्रहा खातीर कृम सुकटणकर हांका 2020 वर्साचो विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै साहित्य पुरस्कार फावो जाला. मागता वसंत सरा लागीं ताणें आपले उलोवप सुरू करचे. सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वात ज्येष्ठ साहित्यीक कृम सुकटणकरांच्या विनोदी साहित्याचेर चर्चा चल्ल्या. प्राध्यापक महिम सिनाय भंडारी, प्राध्यापक किरण पालकर आणि गौरी मावळींकर आणि सुंदर रितीन विश्लेषण तांच्या एकंदर साहित्याचे केल्ले आसा. म्हजे कडेन विशय आसा त्या भशेन विनोदी साहित्य, कोंकणी साहित्यांतलो विनोद आनीक उदळ सांगिल्ले भशेन एका पुस्तकाची वळख, ह्यो 3 गजाली हांव एक धांवते नदरेन करपाक पळयतां. सुंदरशी चर्चा चल्ल्या.
हांव तातूंत कितें भर घालपाक शकता काय उणाव पडटा तें मागीर आमच्यांनी थारोवं येता. अशें म्हणटात जेवणात मीठ नासत जाल्यार जेवण रुचीक जायना. तशेंच जिणेंत जर विनोद नासत जाल्यार जिणी अळणी कशी जाता. एखादो आयकल्लो विनोद जावं विनोदी प्रसंग आमचो शीण घालोवपाचें काम करता. जरी हांसप ही मनशाची मुळावी प्रवृत्ती, तशीच विसंगती सोदप हिवूय एक मूळ प्रवृत्ती. हेच विसंगतींतल्यान हांसप जावं विनोदाचें मुळावण आसता. हें सरळपणान आमच्यांनी म्हणूं येता. कांय गजाली विशीं आमच्यो अपेक्षा आसतात, पूण त्या अपेक्षा परस जेन्ना वेगळें कितें घडटा थंय विनोद जल्मता. ह्या वेगळें घडपाक जर सुखदिणी भावना दिसली जाल्यार तो बरे जातकुळयेंतलो विनोद अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जे विसंगतींतल्यान करूण भाव तयार जाता तो एक कथेचो विशय जावं येता. पूण तीच गजाल जर मनशाचो ताण शीण जर उणें करपाक पावली जाल्यार ती विनोदाची बरी पत अशी म्हणटात. आर.के. लक्ष्मणाचें एक सुंदर कार्टून आसा. एका स्वल्प विरामाक अर्थाचो अनर्थ कसो करूं येता हें दाखोवपी. PWDचें काम चल्लां आनी थंय गो स्लो वर्क इज इन प्रोग्रेस असो बोर्ड लायला. गो स्लो जातकीर थंय कॉमा आसा. गो स्लो वर्क इज इन प्रोग्रेस. फक्त कॉमा आयल्यान हाडून गो स्लो वर्क इज इन प्रोग्रेस अशा पद्दतीन विनोद कसो निर्माण करप. कांय गजाली कडेन मिश्कील भावनेन पळयत शोधक नदर दवरीत जाल्यार आमच्यांनी उंचेल्या पावंड्या विनोद घडोवं येता हाची एक सुंदर देख तांच्या ह्या एका उदाहरणांतल्यान आमकां मेळटा. तशें पळयल्यार साहित्याक विनोदी साहित्य भोवतेक वाचपाचें लक्ष पयलीं ओडून घेता. आदल्या आमच्या संस्कृत नाटकांनी बी विदूषक हें सारकें पात्र आसतालें थंय. अशीं पात्रां खूब विनोदी निर्मिती घडयताली, पूण विनोदा कडेन चड लक्ष दिवपाक साहित्यीक नदर नासताली. जेन्ना ब्रिटीश राजवटीच्या काळांत इंग्लीश ह्युमर वाचम्यां मेरेन पावलो तेन्ना विनोदाकय एक साहित्यीक पावंडो आसता आनी तिवूय एक नोंद घेवपाची गजाल अशें जाणकारांचें मत जालें. आनी मोठ्या प्रमाणांत साहित्यांत विनोद दिसपाक लागलो. तातूंतल्यान मुख्य म्हळ्यार भारतीयांची विनोद बुद्धी जागी जाली आनी मनशाचे दोश समाजांतली विशमताय अशा गजाली कडेन वेगळेपणान पळोवपाची नदर तयार जावपाक लागली. गोंयांतय कोंकणी भाशेंतल्यान विनोदी साहित्य मोठ्या प्रमाणांत तयार जातना आमकां दिसपाक लागला. आर्विल्ल्या कोंकणी साहित्याक तशी चड पोरणी परंपरा नासली तरी गोंयच्या कांय पारंपारीक लोकनाट्यांतल्यान घसघशीत पिकपी विनोद आमची मनरिजवण करीत आयला. जागरांतली कांय पात्रां विनोद बुद्धीची बरी झलक दाखयतात जाल्यार काल्यांतलो शंखासूर भटाक धरून गणपतीची आनी विष्णूच्या अवताराची खेपण करता आसतना आमी पळयत आयल्या. साहित्यीक मुल्यां सयत आयिल्लो विनोद आमकां आर्विल्ल्या कोंकणी साहित्याची जन्म शेणै गोंयबाबांच्या कांय रचनांनी दिश्टी पडटा. तांणी कांय फिरंगी नाटकां कोंकणींत हाडल्यात. तातूंतली मोलियराचे कांय हांसोणे खेळी तांणी हाडल्यात. पवनाचे तपले, मोगाचें लग्न, जिलपो राणो ह्यो तातूंतले कांय पती. मोगाचें लग्न नाटकांतलो बाबगो हें पात्र देखीक घेतलें जाल्यार मूळ नाटकांत जे विनोद आसात ते मांडटना कोंकणीतलो खाशेलो विनोदी भास तांच्या तोंडांतल्यान हाडून तांणी कोंकणीतलो साहित्यीक विनोद दर्जात्मक नदरेन गिरेस्त करपाचो प्रयत्न केला. मोगा मोने जालें म्हणून ताका तपासपाक वैज जाल्ल्या बाबग्याक आपयतात तेन्ना तो आपल्या गिन्यानाची बडाय मारता आसतना मजेशीर उतरां वापरता. बायलेची वाच धरल्या तातूंत गा कितें जालें? बायलेन दीस रात झगडून घर माथ्यार घेवचें ताका बावड्याक खोस आसतली. म्हजे बायलेची वाच धरल्या कितलें बरें जातलें आसलें. हांव तिका वखद विसर केन्नाच करचो नासलो. अशीं उतरां आसूं जावं घारुदादाक संस्कृत भास उलोवपाक येना हें जाण जातकीर आवेलम कोक मिश्रितम तन्मध्ये जाग्रमेवच कोमिदम सुरभुसम एवम बाबगो भुरगायती असो श्लोक रचून तो दाखयता. फोवाक सोय आनी गोड घालून केल्लें खाण बाबगो भुरगायता ही उतरां तो संस्कृत फिरंगी आनी कोंकणी उतर भरसावन हो श्लोक तयार करतना सांगता. शेणै गोंयबाबा उपरांत जायतोच काळ उल्लेख करपा सारकी विनोदाची झालर आयशिल्लें साहित्य आमकां दिश्टी पडलें ना. दत्ताराम बाब सुंगटणकारांनी आकाशवाणी खातीर केल्ले कांय उलोवपाक नर्म विनोदाची झलक दाखयली आनी हो उणाव पयस करपाचो प्रयत्न केलो. तांच्या मान्य पुनो पुस्तकांतल्यान कांय उंचेल्या पतीची विनोदाची झलक ताणें आमकां दाखयल्या. हो विनोद तसो आक्रमक न्ही पूण लौकिकपणान सभावांतली दोंगा पोंगा प्रसंगांतली विशमता दाखयत तांणी कोंकणी विनोदी साहित्य गिरेस्त करपाचो बरो प्रयत्न केलो. त्या उपरांत सातत्यान दिवाळी अंकांनी वा हेर नेमाळ्यांनी
उपहासात्मक शैलीत बरोवन ना मामरेंनी विनोदी साहित्यांत भर घातली. गोंयची अस्मिताय आनी पणजी आतां म्हातारी जाल्या ह्या संग्रहात आस्पावलेले तांचे विनोदी साहित्य एका वेगळ्याच जातकुळेंतल्या विनोदाचें दर्शन घडयता. महत्वाचें म्हणल्यार त्या उपरांत जायत्या बरोवपांनी आपल्या बरोवपांत हो प्रभाव दाखयल्लो दिश्टी पडटा. खेबाडो मारप, त्रोस मारप, विनोदी निर्मिती करपा खातीर बकत्साय करप ह्यो गजाली चडावत प्रमाणात अनंतच्या बरोवपाक दिश्टी पडटात. ओपिनियन पोलाच्या काळात राष्ट्रमत दिसाळ्यांतल्यान जे सातत्यान संघप्रदेशवादी लेखन आयले तातूंत विनोदी साहित्यातूय भोव प्रभाव दाखयल्लो. पिपळा पेडार सारख्या सदरान विनोदी शैलीन विरोधकाचे मुद्दे हाणून पाडटासतना दिश्टी पडल्या. रामभाऊ जुवारकारांच्यो आमच्यो खबरो ही निबंधाची पुस्तकां आनी दशणेची फुलां हो विडंबक काव्य संग्रह उजाड आवडून तांणी कोंकणी विनोदी साहित्यांत भर घातल्या. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसायांनी कांय विडंबक पूण खर अश्यो कविता बरयल्यो आनी एक दोन कथाय बरोवन फॅन्टसी आनी ह्युमरचो एक बरो सांगड कसो घालूं येता हें दाखोवन दिलें. कांय तांत्रिक कारणां खातीर वसंत सर लेफ्ट जाल्यात. आमी रोखडीच सुरवात करता. मातशें रावचें. हय किरण, उलोव येता तुवें? तर हांगासर सगळे जमिल्ल्यांक हांव आमच्या महाविद्यालयान खांडोळा महाविद्यालयान 20वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन जावपाचें आसा
त्याच्या आपोवणे जे आसा हांगासर सगळ्यांक दिता. सो प्लीज तुम्ही येवचे आणि आमच्या ह्या कार्यावळीक अदीक सोबाय हाडची. देव बरें करूं. हॅलो, ऐकू येता आता? इल्लीशी चूक मागता. मातशी वायफायची प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान मदीं खंड पडलो. ऐकू येता न्ही हांव उलयता तें? हय सर, हय सर. ओके. कोंकणीत विनोदी म्हणपा सारखे जायते एकांकीक संग्रही उजवाडाक आयल्यात. स्कुलाच्या गॅदरिंगाच्या निमतान बरयल्ल्यो हजारांनी एकांकिका एकठांय करून उजवाडावचें जर काम गंभीरपणान जाल्लें जाल्यार कोंकणीत हलके फुलक्या एकांकीचें दालें भोव जड जातलें आसलें. उत्सवी रंगमाचयेच्या निमतान अनुवादीत, रूपांतरीत आनी नव्य संहितांतल्यान शेकड्यांनी विनोदी कोंकणी नाटकां कोंकणी माचयेर आयल्यात आनी कांय नाटकाच्यो संहिताय छापून आयल्यात. पुंडलीक नायक, राजय पवार हांणी गुणात्मक विनोदी नाटकां जाल्यार महेश चंद्रकांत नायका सारख्या नाटककारान वेगवेगळ्या धाटणीची पूण विनोदी नाटकां दिल्यात. कोंकणी विनोदी नाट्य साहित्यांतले दालें ह्या लेखकां वांगडाच गोंयभरच्या जायत्या नव्या नाट्य लेखकांनी गिरेस्त केला. निबंध लेखनाच्या मळार विनोदी आंगाक हात घालपाचो यशस्वी यत्न जायत्या लेखकांनी केला. प्रकाश थळीचे फुलां आनी फुगोट्यो, ग्वादालुपाचे हांसल्यार जाता अशें सारख्या पुस्तकांनी हें मळ गिरेस्त केला. संजय तलवडकर, अभयकुमार वेलिंगकर, नयना आडारकर, मधुसूदन बोरकर हांणी खूब तरेन योगदान दिलां. जाल्यार मीना काकोडकर आनी गजानन जोग ह्या कथाकारांनी मिश्कील शैलींतली बरपां व्हडलायनीत करून दाखयल्या. अशा जायत्या लेखकांनी आपले परीन विनोदी साहित्यांत आपले खाशेलें अशें योगदान दिलां. जायते विनोदी बरप करपी आमचे मदीं लेखक आसात, पूण विनोदी साहित्य ते गिरेस्त करीत आसतना सातत्याचो मात उणाव तांचे कडेन दिश्टी पडला. साहित्य आनी सातत्य ह्यो दोन गजाली घेवन फुडें सरपी एकमेव आडवाद आमच्यांनी म्हणूं येता तो कृम सुकटणकरांचो विनोदाच्या बाबतींत. विनोदाचे तशे जायते प्रकार आसात, पूण आपलो कसलोच बडवोचार मारिनासतना लेखकय एक पात्र जावन आपणाचेरूच विनोद जेन्ना करता तेन्ना वाचप्यांक तो चड भावता. हो गूण कृमच्या लिखाणात पावला पावलाक दिश्टी पडटा. माय वे ऑफ जोकिंग इज टेलिंग द ट्रुथ अशें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ म्हणटाले. कृमच्या लेखनांतल्यान येवपी प्रसंग, घटना, गजाली स्वानुभव नासलो तरी खंय तरी सत्या कडेन साम्य दाखोवपी आसतात. म्हत्वाचें म्हळ्यार तांणी आपल्या लेखनांतल्यान मांडलेले प्रसंग वाचप्यांक आपलेशे जावं आपल्याच वळखीचेशे दिसपाक लागतात हें तांचें व्हड यश. ह्या चर्चेंत तुमी तांच्या 3 पुस्तकां संबंधान आयकले. हांव धयार धुमके ह्या तांच्या पुस्तकाची एक धांवतीशी वळख करून दिता तुमकां. हालींच्या वर्सांत कोंकणीतले विनोदी साहित्य म्हणटना सगळ्यांत फुडें आमचे नदरे मुखार नांव येता तें कृम सुकटणकराचें. वेगवेगळ्या अंकांतल्यान दिसाळ्यांतल्यान तांणी जें बरप केलां तें लक्ष ओडून घेवपी आसा. कोंकणीतल्या विनोदी साहित्याचो उणाव भरून काडपी बरप करून कृमन जण एका वाचप्यांच्या काळजांत एक खाशेली सुवात जोडल्या. समाजांत पावला पावलाक दिसपी वेगवेगळ्या थरावयल्या लोकां मदीं आशिल्ल्या गुणा अवगुणांचेर व्यंग करपाची तांची कळाशी खऱ्यांनीच तोखणायेची. एखादो विशय केळयतना आपली खुसखुशीत शैली वापरून मदींच त्रोसां, मदींच चिमटे, मदींच तत्वगिन्यान, शायरी हांची भरसण करून त्या विशयाक न्याय दिवपी असो विनोद सहजपणान निर्मितात. अशाच विनोदी लेखनाचे संकलन आशिल्ल्या चिमटे धुमके, धयार धुमके ह्या तांच्या पुस्तकाक वाचप्यां मदीं बरो येवकार मेळ्ळा. धुमक्यार धुमके हें तांचें 3रे पुस्तकय तेच कुळयेंतलें. संवसारीक विनोदी साहित्यांत अशे कांय विनोदी साहित्यकार आसात जांणी आपणाचेरच व्यंग केला. प्रथम पुरुशी निवेदनांतल्यान वेगळ्या प्रसंगाक विनोदी वातावरणात फुलयतना कृम त्या व्यंगात आपणाकूय भरशीक घेता. त्या खातीर ती निंदा नालस्ते दिसनासतना दिसपट्टे जिणेंतले अणभव कशे दिसपाक लागता. विनोदाचो दर्जो आनी सातत्य सांबाळप हें भोव कठीण. कृमन दर एका बरपांत आपलो तोल व्यवस्थीत सांबाळिल्लो दिसता. बरोवप्याचे कुटुंब, तांगेर वावर करपी मानाय, कामेरी, शेजारी पाजारी, इश्ट, तांची इश्टिणी, गोरवां, सुणी ही तागेली सच्ची पात्रां ह्यावूय पुस्तकांतल्यान लेखांतल्यान आदले ताकेन उबी जाल्ली आमकां दिसतात.
तांचे स्वभाव गुण वाचप्यांक खबर आशिल्ल्यान वाचपी आपसूक क्रोमच्या संवसारांत समरस जाता. धुमक्यार धुमके पुस्तकांत एकूण 24 लेखांचो आस्पाव आसा. मिश्कील, नर्मविरोध, गरज पडटा ते त्रोस मारपाचे तांचे शैलीक लागून क्रोमचे सगळे लेख वाचप्यांच्या तोंडार हांसो हाडपाक जैतिवंत जाल्यात. अध्यात्म ह्या लेखांत बरोवपाची घरकान्न घोवाक 50 वर्सां जाल्ल्यान अध्यात्मा कडेन वचपाची सुचोवणी म्हळ्यार धमकी दिता. हिवूय बी तव्यार कल्लेचे कुडकेत तळटना. मनाचो घुसपागोंदळ जाल्लो बरोवपी इश्टां सयत सोऱ्याचे गादयेर बसून ह्या विशयाक हात घालता. सावळा आनी दत्त ताका वेगवेगळे देखी दिवन अध्यात्म ही सादी गजाल न्हय म्हणपाचे पटोवन दितना आनीकय गायक घुसपावन उडयतात. अध्यात्माची पयली पायरी म्हणून ताका ते ध्यान घालपाक सुचोवणी करतात तेन्ना ध्यानात ओम दिसपा बदला बरडाले संदे दिसता, परवरेचे हायवे वयले नायजेरियन दिसतात आनी शेवटाक अध्यात्माक पिराय लागना तशी सुवाती लागना हे पट्टगी सगळे गादयेचेर चेअर्स करतात. आमची विनोदी बुद्धी ह्या लेखांत गोंयकाराच्या आंगात कसो विनोद भरला आणि ताच्या दर एका वाक्या भितर उपहास कसो लिपिल्लो आसता हे वेगवेगळ्या प्रसंगावेल्यान तांणी देखी दिवन दाखयला. एकला चलो रोय ह्या लेखांत गुरुदेव टागोरांच्या स्फूर्तिगिताक पाळो दिता आसतना बरोवपाची वाट कशी ताकची पडटी त्या वेगवेगळ्या घडणुकाचे भाशे करून ताणें मिश्कीलपणान मांडला. काळ लेखांत व्याकरणांतले काळ शिकतना आमी भूतकाळांत वेळवेळार वावुरतना तांचेर कसो काळ आयलो तशेंच भविष्यकाळ सपनेतना निमाणे कोणाच्या वाट्याक कितें कितें आयलें हाचेर विवेचन भोवरंजक जाला. कोल्ल लेखांत दुसऱ्याक अडचणीत हाडपी प्रश्न विचारतकीर कोणाले कोल्ल कशें चाळवलें हाच्यो नर्म विनोदी देखी दिल्या. कौन आपणा कौन पराया लेखांत आपली मनशां, सामकी घरची मनशां, परकी मनशां, रक्ताची मनशां ही नाती कशी बदलतात हें दाखोवपाक बरोवप्या कडेन विनायक मेस्त, बरडाले संध्या, नोलू म्हळ्यार तागेली मेवणी, आगंतूक आयिल्लो सोयरो, रेखा ओबळीकार म्हळ्यार वर्गिश्टीण वेगवेगळ्या प्रसंगाचेर कशी वागली हे आपले खाशेले शैलींत तांणी विस्कटावन सांगला. तातूंत कांय चिंतपा सारक्यो गजाली आमकां दिल्यात. खीण आनी खिणां ह्या लेखांत बरोवप्याचे जिणेक याद उरिल्ले खीण आनी त्या खिणा वेळार अपमानीत जाल्ल्यान जाल्ली यादीची खिणां विनोदी ढंगात भोव कळाशेन मांडून तांणी ह्या विशयाक न्याय दिला. धाकिया डाकला ह्या लेखांत 25 वर्सां आदीं पोस्ट आनी पोस्टमनाचो आमचो जिणे कडेन कितलो आपुलकेचो संबंध आसलो आनी संपर्क माध्यमाच्या प्रसारांत वाड जाल्ल्यान आदली ती मजा आनी आपलेपण कशें शेणलां हें दाखयलां. ह्या लेखांत तार बी धाडटना भाशेच्यो ज्यो भंयो जाताल्यो ताची उदाहरणां तांणी सुंदर रितीन दिल्या. स्वच्छ भारत अभियान राबोवपाच्या उल्याक पाळो दितना महिला मंडळाचे अध्यक्ष ह्या नात्यान बरोवपाची घरकान्न नितळसाण घरा कडसून सुरू करपाची घोशणी दिता. प्रत्यक्षांत नितळसाणीच्या वावराक सुरू जातकीर बरोवपी कसो अडचणीत पडटा आनी निमाणे आवयल्या बकतशायेच्या उतरांतल्यान ताका माघार कशी घेवची पडटा हें अतिशय मिश्कील पद्दतीन नितळ घर अभियान ह्या लेखांत आयला. हो लेख वाचता आसतना वाचप्याक निश्चित वागळेची दुनियांतलो श्रीनिवास वागळे दोळे मुखार आयले बगर रावना. न्हवरो म्हाका जाय ह्या लेखांत बरोवप्याच्या वांगडच्या चलयांच्यो आपली न्हवऱ्या विशींच्यो अपेक्षा आनी प्रत्यक्षांत तांच्या वाट्याक आयिल्लो विरोधाभास अतिशय मार्मीक उतरांनी चित्रायला. पी केशवदास ह्या मल्याळी कथाकाराची ह्या विशयाची अतिशय सुंदर आनी गंभीर कथा आसा. तोच गंभीर विशय उपहासात्मक विनोदी रूपय कसो घेवन येता हाची बरी देख ह्या लेखांतल्यान आमकां मेळटा. बुफे विशया वयल्या लेखांत बुफे आमचे जिणेंत कितलो खोलायेन रिगला, बुफेक लागून मेळपी सोंपेपणां आनी अडचणी हाचो वेध घेवपी लेख तातूंतल्यान आमकां कांय विनोद दिश्टी पडटात. भुतां लेखांत आपूण शेळे नक्षत्राचे जाल्ल्यान आपल्या घरांत भूत पळोवपाची नदर आपणाकच मेळिल्ल्याचो अभिमान बाळगुपी हो बरोवपी ताका फूस दिवपी घरची भुतां विशीं लोकांच्या मनांत आशिल्लो वेगवेगळो भैरजोळो, समज अपसमज हाचेर विनोदी उतरांनी उजवाड घालता. घरची नांव सोयरी तांचो संबंध भुतां कडेन जोडून बरोवप्यान ह्या लेखाक वेगळ्याच पावण्यार पावयला. भुल्लुसप ह्या लेखांत वेगवेगळ्या प्रसंगाचेर बरोवपी कसो भुल्लुसलो आनी हास्याचो विशय जालो ताची वळेरी दिल्या. बरोवपा कडेन ताचो बापूय आनी सुणय कसो भुल्लुशिल्लो तें वाचतना हांसो बरो फुलता. म्हाका तें कित्याक जमना ह्या लेखांत अडेच्या धाडसाक लागून बरोवपी कसो त्रासांत पडला आनी साद्या लोकांक जमता ते आपणाक कशें जमपाक पावना हो न्यूनगंड कसो उत्पन्न जाला हाची मिश्कील अशी फोडणीशी केल्या. यादी लेखांत आपल्या विसरबोळ्या स्वभावाक लागून परीक्षेच्या वेळार नाटकांक पार्ट करतना अशे कांय गंभीर प्रसंगाचेर बरोवपी विनोदी
बरयता, पूण त्या वेळार आपूण कसो त्रासात पडला हे सांगता आसतना आपल्याली याद सामकीच ना कशी जाली, आपूण संतपदाक सध्या कसो पावलो काय हो प्रश्न आपल्याक पडला अशें सुचयता. ते जो मोहब्बत है ह्या लेखांत मोग करून लग्न जावचो म्हणून बरोवप्यान केल्ले उपद्व्याप आनी निमाणे सैरगतच करून लग्न जावपाची आयिल्ली पाळी हे आपणाचेरच व्यंग करून खुलोवन सांगला. रसिकतेची नदर आशिल्ल्यांचेर कसले कसले आळ येतात हे रसीक लेखांतल्यान सांगतना जायते जाणांच्यो खातकुल्यो करपी देखी दिल्यात. जाल्यार आमची रुची आनी जेवणां ह्या लेखांत गोंयकारांच्या रुचीची पती दितना वखदांत लेगीत रुचीची मजा कशी घेवं येता हें मिश्टीलपणान मांडलां. रेफॉर्मार गोंयकार लेखांतल्यान रिटायर जाल्लो मनीस गरजांच्या नदरेन कसो व्यवहार शुन्य थारता हो गंभीर विशय मार्मीक उतरांनी मांडला. लग्न लेखांत जायते जाणांचे देखी दीत बरोवप्यांक आपणाल्या लग्नाची कर्मकाणी सांगल्या. जाल्यार वाज येता तेन्ना ह्या लेखांत वाज हो कोणाक खंय केन्ना आनी कसो येवं येता ह्यो जायती देखी दीत खुलोवन सांगला. वातावरण निर्मिती लेखांत वेगवेगळ्यो गजाली करचे आदी वातावरण निर्मिती करची पडटा हें दाखयतना कांय मजेशीर प्रसंगाचेर उजवाड घातला. एकलो बरे भावनेन एक गजाल सांगता जावं करता पूण दुसरो ताजो भलतोच अर्थ काडून ताका कसो संवंग करून उडयता हाची सुरबूस देख संवंगा लेखाक मेळटा. 7.5 हो ह्या पुस्तकांतलो निमाणो लेख. आपणाक जमना अशी गजाल करपाची पाळी येतकीर ती 7.5 फाटीक लागिल्ली भशेन जाता हें सूत्र धरून ह्या लेखांत वेगवेगळे प्रसंग खुलयल्या आनी दर खेपे आपूण कसो त्रासांत पडला हाची एक वळेरीच आमच्या मुखार दवरल्या. कृमाची खासियत म्हळ्यार विशयाचें सूत्र फुडें व्हरपी एकान एक वाक्यांत व्यंग करपाची ताची जबरदस्त अशी तांक. धुमक्यार धुमकें हो निश्चितच निखळ आसो फुलोवपी लेखसंग्रह. तातूंत बरोवप्यान उबी केल्ली एकान एक पात्रां तांचे ढोंग सयत वाचप्यांच्या काळजांत घर करून रावतात हें कृमाच्या शैलीचे म्हत्वाचे यश. हे आमकां धुमकेशें दिसनात जाल्यार वयल्यान खासकुले केल्ले भशेन दिसता. एक म्हत्वाची गजाल ताच्या एकंदर बरोवपाक दिसती पडला ती म्हळ्यार विनोद बरयता आसतना ताणें सांबाळिल्लो टप्पो. विनोद क्लायमॅक्सा कडेन व्हरता आसतना पावण्यान कसो खुलोवपाक जाय हें तंत्र अतिशय बरे पद्दतीन तांकां जमलां. आमी अशें म्हणटात प्रबोधन हे विनोदाचें सगळ्यांत बरें प्रयोजन. कृमाच्या सगळे बरोवपांतल्यान विनोद तर दिसतात त्या शिवाय नकळटना तांणी केल्ले प्रबोधनय मनाक भावता. ह्या त्याच्या एकंदर 5 पुस्तकांतल्यान विनोद निर्मिती विनोदी साहित्य मोठ्या प्रमाणात करपा खातीर प्रेरणा मेळटली आनी सातत्यान तो प्रयत्न फुडें वतलो अशी आमी आस्त बाळगुया. देव बरें करूं. इल्लीशी अडचण तुमची जाली त्या खातीर क्षमा मागता. प्रणिता म्हाका दिसता प्रणिताक कितें तरी तांत्रीक अडचण आयिल्ल्यान ते लेफ्ट जाल्ले. प्रणिता जॉईन जाला तूं परत? आयकपाक येता? हय हय. दिलगिरी व्यक्त करता कांय तांत्रीक कारणां खातीर हांव लेफ्ट जालें. भोव सुंदर आनी अभ्यासपूर्ण अशें वसंत सरांचें उलोवप जालें. तुमी एकंदर कृम सुकटणकरच्या सगळ्या साहित्याचेर इतल्या बारीकसाणेन चर्चा केली आनी आमच्या गिन्यान्यान भर घातली देखून तुमकां परबी आनी दिनवास. प्रेक्षकां कडेन मागता कितें प्रश्न आसत जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सान मुजरत घालचे. ह्या समयार म्हाका वसंत सरांक एक प्रश्न आसा. सर तुमी व्हिडिओ ऑन आनी मायक अनम्यूट करून म्हाका जाप दिवची. सारकें आयकूं येना म्हाका. हांव मातसो बंद करता. सांग गो हांव मातसो म्यूट करता आनी मागीर अनम्यूट.
बरें सर. वाचकांनी पोजडेपणा आनी विनोद हाचे मदली शीम कशी आंखची? पोजडेपणा म्हणटात पळय न्ही, कांय लोक ताचे फुडें समर्थन करतात, पूण आपूण लोकां मुखार कसो प्रेझेंट जावचो हें जण एकल्यान थारोवपाचें आसता. तातूंतल्यान कांय आमचे जबाबदारी येता. पोजडेपण आनी विनोद हातूंत एक खरें म्हळ्यार एक म्हत्वाची एक दरीशी आसा आनी ती पाळची अशी आसा. पोजडेपण नासतना ज्यो गजाली तुमच्यांनी सुचोवपाक जातात त्यो सुचोवपा खातीर दुसरी उतरां आसात, दुसरे प्रसंग आसात. खूब फावटी आमी अश्यो कांय गजाली पळयतात, इवन सिनेमांतले तंत्र जर घेतलें, कांय गजाली उक्तेपणान दाखयनासतना जे लेखकाक जावं दिग्दर्शकाक सुचोवपाक जाय ते वेगळे उतरांनी, वेगळ्या प्रसंगांतल्यान, वेगळ्या दृश्यांतल्यान ते दाखोवपाक शकता. जर अशें घडटा जाल्यार गरजे भायर आपणें पोजडेपणां आपणावन कित्याक आपलेंच हाशे करून घेवचें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे हांव मानतां की पोजडेपणा आनी विनोदी साहित्य आनी दोगांय मदीं जें अंतर आसा तें सांबाळप गरजेचें. पोजडेपणाक इल्लीशी कुशी दवरून बऱ्या दर्ज्याचो साहित्यीक विनोद आमच्यांनी घडोवपाक शकतात. देव बरें करूं सर. खूब सुंदर रितीन तुम्ही म्हाजो प्रश्न सोडयलो. मुखार तुमचे कांयच प्रश्न ना, देखून आमी मुखार कार्यावळी कडेन वळटात. एक सुचोवणी. गोवा कोंकणी अकादमी पणजी सरकारी महाविद्यालय खांडोळा माशेल गोंय हांगा कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आनी परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस हांच्या डिजिटल सहयोगांतल्यान 20वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन 31 मार्च 2021 ह्या दिसा डॉक्टर दत्ताराम सुकटणकर माची सरकार महाविद्यालय खांडोळे हांगा सकाळी 10 वरांचेर सुरू जातले. सगळ्यांनी आपली हाजेरी थंयसर लावची आनी कार्यावळीची सोबाय वाडोवची. फुडली सुत्रां हा बाब अनिकेताच्या हातान सोपयता. अनिकेत तू आसा? अनिकेत तुझा आवाज ऐकपाक येना. अनिकेत हॅलो. हा आता येता. येता. हय हय उलय. आमी आयच्या कार्यावळीच्या शेवटाक पावल्यात. आयच्या कार्यावळीक सोबाय हाडपी आमच्या मानेस्तांक हांव त्या समाय दिनवासता. आमच्या कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी व मानेस्त ज्येष्ठ कोंकणी साहित्यीक वसंत सावंत सर, तशेंच प्राध्यापक महिम भंडारी, प्राध्यापक किरण पालकार आनी बाय गौरी हांकां हांव दिनवासता. दर एका कार्यावळीक प्रेक्षकाची गरज सगळ्यात चड आसता. बरे आनी खरे प्रेक्षक मेळप सोंपें न्हय, मात हे बाबतींत कोंकणी वाचक विश्व सदांच भाग्यवान आसता. आमचे प्रेक्षक वर्ग केन्नाच निराश करिनात. आयची कार्यावळ गुगल मीट तशेंच कोंकणी वाचन विश्वाच्या फेसबूक पेजीर लायव्ह आशिल्ली आनी ह्या वेळार आमचे प्रेक्षक आमकां लाभिल्ले तांकांय हांव दिनवासता. तुमचो मोग असोच आमकां मेळत रावचो. कोंकणी वाचक विश्वाची फुडली कार्यावळ पुंडलीक नायक हांच्या नाटकाचेर चर्चा येता ते 9 एप्रील ह्या दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर जातली. हाची तुमी सगळ्यांनी नोंद घेवची.
ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशें हांव जाहीर करता आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. देव बरें करूं. सगळ्यांक दिनवास.